खूप ऑक्युपन्सीज असताले, प्रत्येककडे वेगवेगळे कार्यक्रम जाताले आणि ह्या निमित्तान आमकां 8 मार्चाक नेमको कार्यक्रम करपाक मेळनासलो आणि वेगळे खंयच्या तरी तारखेक आमी कार्यक्रम करताले. पण खास करून आयज बरें दिसलें की जागतीक महिला दिनाच्या निमित्तान आणि त्याच दिसा आमकां हो कार्यक्रम करपाक मेळटा. त्याच्या फुडली खोशेली गोष्ट म्हणल्यार आमकां खाशेली गोष्ट म्हणल्यार आमकां खास करून आयज ह्या उद्घाटनाच्या सत्राक आमकां आमच्या मानाधीक मुख्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे खास करून कार्यक्रमाक ह्या लागला आणि म्हाका खबर आसा जेन्ना ह्या कार्यक्रमाक ते येताले प्रोसीड करताले टुवर्ड्स द हॉल आमचे खूप महिला भगिनी आशिल्ल्यो जेंका अशें दिसतालें की तांच्या बरोबर एक फोटो जावचो कित्याक आयज वेगवेगळे कार्यक्रम अशे आयोजीत केल्ले आसा. भितर ऑन स्टेज कार्यक्रम आसतले, ऑफ स्टेज कार्यक्रम आसतले. अ वुमन्स डे आउट असो एक सुंदर उपक्रम स्वयंपूर्णा तर्फे जाता आणि स्वयंपूर्ण 1.0 जेन्ना जालो तो स्वयंपूर्ण 1.0 हो फक्त आमच्या प्रत्येक गावांनी जालो म्हणजे एव्हरी विलेजान सिमिलर परफॉर्मन्स आसा पळय हे प्रत्येक गावान आणि मागीर शहरान जालो. आयज 2.0, 3.0 आणि 4.0 कार्यक्रमाक आयली सगळ्यान मान म्हणजे माझे सगळे जण आसात पण तुमचे स्वागत करचे अशें म्हाका अशें दिसता कित्याक हालींच आमची शिवजयंती जाली. शिवजयंतीक सुद्दां म्हाका दिसता 4-5 दा आणि म्हाका दिसता कितें जेन्ना सगळे थंडथंडशे असलेले आणि आम्ही एक फोटोग्राफा खातीर उबी रावल्ली पळय तेन्ना गोपाळ भाईंची एक घोषणा केली ते सगळ्या भितर एक नवचैतन्य जालें आणि आज खरेंच मानपाचें म्हणजे आयज जेन्ना जागतीक महिला दिन म्हणटा आमी तेन्ना आमी भारत मातेची हांगासर पुजा कित्याक सगळ्यां खातीर वंदनीय जी आसा ही भारत माता आसा. ह्या कार्यक्रमान तितलोच आमकां आधार दिवपी आणि जरी इतले कार्यक्रम आसा तरी सुद्धा तुम्ही फुडें सरचे आणि महिला दिन मनोवचो अशें सांगपी आमचे रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष श्री दत्ताराम चिमोलकर आमच्या बरोबर आसात. आमच्या बरोबर हजर आशिल्ले श्री रामा नाईक त्याच बरोबर ज्या 2 महिलांनी ह्या कार्यक्रमांक सगळो पूर्ण बॅकबोन अशें म्हणू शकता हांव अशो सौ स्वाती मायंडकर आणि सौ स्नेहा देसाई ज्यांच्यानी हो पूर्ण कार्यक्रम तुमच्या खातीर रचलो. कितें कॉम्पिटिशन आसपाची कशी आसपाची कसो सगळो आमी रचना करया हे सगळे जी संकल्पना आसा जे आमोणा गांवचे सरपंच श्री सागर फडते आणि कुडण्या गांवचे सरपंच श्री बाबला मळीक आमच्या बरोबर उपस्थितांमध्ये पंच सदस्य ऑब्जेक्टिव्ह आसा ती म्हणजे वी शुड बी हर्ड अँड हर्ड इन अ प्रॉपर वे सच दॅट आमकां फक्त ऐकले आणि ओगी रावले अशें न्ही पण आमच्या आयकपाक तितलोच मान दिवन तेचेर एक्शन घेतली जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें. जागतीक महिला दिना देव बरें करूं मॅडम. आयज खरें तर जागतीक महिला दिसा निमतान मॅडम भरपूर बिझी आसात कारण आयज हे टॉक साखरेचे एका वटेन आता ती ताजे उपरांत पेडण्या वतली पण तरी सुद्धा तांणी हांगा येवन एक 2 उतरां आमच्या खातीर दिली आणि आपलो मोलादीक वेळ दिलो हाजे खातीर तांचे खातीर एकदा जोरदार ताळयो जावपाक जाय.
मुखार मागता झेडपी मिस्टर गोपाळ सुडलेकर आणि 1-2 उतरां हांगा सांगची. जागतिक महिला दिनाच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आमच्या साखळे रवींद्र भवनात परत परत येवपा खातीर परत कार्यक्रम पळोवपा खातीर आमकां संद आमचे लाडके लोकप्रिय साखळेचे आमदार गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत दिता. तशेंच तिची पुराय टीम उपाध्यक्ष दत्तराम चिमोलकर, पुराय टीम आमकां अशेंच आनी आबा उपाध्यक्ष जाल्ल्याक आमकां खूब हांगासर कार्यक्रम मेळिल्ले आसा आनी दर्जेदार तो तेंच्यांनी उचलचो आनी प्रत्येक कार्यक्रम सक्सेसफुल करता. आयज गरज आसा माता शक्तीन परत एकदा आपले जे एक आता देशा खातीर जे प्रत्येकान काम केल्लें आसा तशेंच सगळ्यांची नांवां सगळ्यांची माता शक्ती बरो नागरीक घडयतले. माता शक्ती आयज आमचो देश सुरक्षीत आणि सगळे हे करपा खातीर माता शक्तीचो खूब मोलादीक मार्गदर्शन सगळ्यांक मेळटा आणि ती सदोदीत भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या माचेर आशिल्ल्या मानेस्तांक फुलां भेटोवपाची उरिल्ली ती आमी दिवन घेवया. मुखार मागता गोंयचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर रामानायक, स्वप्ना पार्सेकर, साईमा, स्वाती, परत गौरवी, आमचे ताज्या उपरांत बाबोणा सरपंच सागर बाबला आणि बाकीची माने समोर आशिल्ली सगळी जाल्यार सदोदीत महिलेक हो सन्मान सगळ्यात चड दिला. आमी सदांच सांगता आसतना भारत माता म्हणटा, आमी सदांच घोशणा दिता आसतना गो माता म्हणटा. आमी घोशणा आसतना गंगा मैया म्हणटा. खंयच्याच दादल्याच्या नांवान खंयच्योच घोशणा दिना. तुम्ही मुद्दामून ती माझ्या बरोबर भारत माता की गो माता की गो माता की गंगा मैया की. परत एकदा सगळ्या जणांक वंदन करून आयच्या ह्या वुमन्स डेच्या निमित्तान आमी पळयता आमी जिजाबाई मातेक याद करता, आमी अहिल्याबाई होळकरांक याद करता. ह्या दोन महान हांवें नेत्यांचो उगडास केलो. हांव इतक्याच खातीर सांगता, छत्रपती शिवाजी महाराज घडले, छत्रपती संभाजी महाराज घडले, पण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांक कोणी घडयले?
तर ताका जिजाबाईन घडयलें. अहिल्याबाई होळकरांक याद करता, कारण अहिल्याबाई होळकरांक इतक्याच खातीर याद करता, अहिल्याबाई होळकरांच्या पतींचे निधन जाल्या उपरांत ते राज्य कशें करचें, ते राज्य कशें चलोवपाचें हे जर कोणी शिकयलें आसत जाल्यार ते अहिल्याबाई होळकरांक शिकयलें. म्हणजे ती कितपत घरात बसूंक ना, हे आपल्या पतीचें निधन जालें, आपूण फुडें कितें करूं हे तिणी पळोवंक ना, तरी हे राज्य आपल्याक चलोवपाक जाय म्हणून तिणी स्वता मिलिटरी ज्या पद्दतीन म्हणजे ती तेन्नाय आशिल्ली आतांय आसा, फक्त ती ताकद आमकां वळखपाची गरज आसा. ती ताकद जो पर्यंत आमी आमच्यातली वळखना आणि ती ताकद आमी जो पर्यंत ती एक्सपोज करपाक आमी फुडें येना तो पर्यंत जावचें ना. म्हणून सातत्यान आयच्या ह्या दिसाच्या निमित्तान आमी आमच्यातली ताकद वळखपा खातीर, आमी आमच्या क्वॉलिटीज वळखपा खातीर हांव अभिनंदन करता पद्मिनी फाउंडेशन आणि रवींद्र भवन साखळी ह्या दोन्ही ऑर्गनायझेशनान ह्या पद्दतीचे वेगवेगळे परफॉर्मन्स करपा खातीर तुमकां संद ह्या रवींद्र भवनाच्या व्यासपीठाचेर कंटिन्युअसली गेली 4 वर्सां मेळून दिता. आयजूय बी ती मेळून दिल्यात. हांव पळयतालो की हांवें ऑर्गनायझराक आतांच दितालें की कितलो वेळ लागतलो. ग्रुप परफॉर्मन्स जवळपास 22 जाणांनी आपले ग्रुप्स रजिस्टर केला. पळोवंक जाल्यार फुडली 2.5 वरां हो कार्यक्रम ह्या स्टेजीचे परफॉर्मन्स चलतलो. ऑफ स्टेज एक्टिविटी सगळी कडेन सुरू आहा, वेगवेगळे कडेन कोण तरी रांगोळी घालता, कोण तरी बाकीचे. एक गजाल आसा की ह्या ऑर्गनायझेशनांनी पूर्णतः महिला आसा. पार्टिसिपेट जावपी पूर्णतः महिला आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुपाक अटॅच्ड आसा. आता ह्यो अटॅच आसल्यो म्हणून तुमी म्हणटले अटॅच आसल्यार करता कितें, आपलेच पयशे काडटा आसतले, आपुणूच भरता आसतले. ना, ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक खरें सक्षम करपाचें, ह्या सक्षम तुका प्लॅनिंग एक्टिविटी दिवपाची, बिझनेस एक्टिविटी करपाची आनी ताका बँक लिंकेज आनी ताका मार्केट लिंकेज करपाचें काम हें आमचें सरकार करता. जर सपोज RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आशिल्ल्या महिलांनी हात वयर करचो, हांव मुद्दामून सांगता. RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मदीं रजिस्टर्ड आसलेल्या कोणूय पैकी हात वयर करचो. जी तुमची विवो विलेज ऑर्गनायझेशन्स, विलेज ऑर्गनायझेशन्स आसतली किंवा स्त्री शक्तीक आसतली, तांच्यांनी हात वयर करचो. 2-3 आसा, 5-6 जाणां आनी कोणूच ना. हांवें कित्याक सांगता, जर आजून उरलेली कोण ना जाल्यार तांच्यांनी विलेज ऑर्गनायझेशन आनी स्त्री शक्तीच्या ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तुमी अटॅच जायात. तुमकां घडये कदाचित खबर आसचो ना हांचो बिझनेस कितलो मोठो बिझनेस ही करतात ते. हांचो बिझनेस जो आसा म्हणजे एके महिलेक कितलो पर्यंत लोन मेळूं शकता, तूं सांगूं शकता म्हाका? उबी राव. कितलो लोन मेळटा? 20 लाख रुपया पर्यंत. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितलो? 2%, 1% एन्युअली, नॉट मंथली. 20 लाख रुपया पर्यंत लोन मेळटा. एन्युअली 12%. बरोबर आसा काय ना? पण 1% लोन मेळटा. बरोबर न्ही? तुवें गॅरंटी कितें दिली? सेल्फ गॅरंटी कोणाची? मोदीची. गॅरंटी मोदीची. सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या गॅरंटीचेर कोण दिनाशिल्लो? 2014च्या पयलीं हे लोन कोण दिनाशिल्लो? आज आमी बँकेन चलात आनी 1 लाख रुपया लोन मागात. तुमकां सांगतले पयलीं गव्हर्मेंट गॅरंटर हाड म्हणून, दुसरें सांगतले घराचे पेपर हाड म्हणून, तिसरें सांगतले गांवाकूय आफय सायन मारूंक लाय म्हणून. 1 लाख रुपया भरलो ना जाल्यार बँकूय ते घरूय आनी गांवाच्या नोकरेंतल्यान डिडक्शन करपाक मेकळे. बट स्त्री शक्तीच्या ह्या विलेज ऑर्गनायझेशन आनी RDA डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सुरवात केल्या ह्या ग्रुपांनी तांकां पूर्णतः 20 लाख रुपया पर्यंत लोन विदाउट एनी कोलॅटरल सेक्युरिटी
हे जवळपास फक्त 1% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर ग्रुप घेता आणि ग्रुप ते आमच्या महिला भगिनीक दिता. हे काम आज खूप मोठ्या प्रमाणात जवळपास 42,000 महिला या ग्रुपा कडेन अटॅच आसात. आणि तुम्ही जर पळयशात त्यांचो टर्नओव्हर आणि बँक लिंकेज ही कितल्या पर्यंत आसूं शकता. 342 कोटी रुपया त्यांचो आयचो टर्नओव्हर आहा. 342 कोटी. हांवें गोंयांतले सांगता, हांव भायले सांगना. हांवें काल फिगर घेतला म्हणून हांव उलयतां. त्यांचो सगळ्यांचो टर्नओव्हर जो आसा बँके कडेन घेवप दिवप आतां पर्यंत तांच्यांनी बिझनेस 342 कोटी रुपयाचो केल्लो आसा. बँके कडेन पयशे घेवप दिवप आमकां हो आंकडो जवळपास 600 कोटीचेर व्हरपाचो आसा. आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो आंकडो हो जवळपास 6,000चेर व्हरपाचो आसा आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या महिलांचो आंकडो हो 1 लाखाचेर व्हरपाचो आसा. तुम्ही सगळीं जाणां जर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान तर जॉईन जाली आसत जाल्यार म्हाका दिसता हो आंकडो सहज म्हणजे जवळपास 1 लाखाचेर वचूं शकता. आणि ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांच्या मदीं काम करपी जो आंकडो आसा हो 1 लाखाचेर जर गेलो तांचो बिझनेस हो 600 कोटीचेर पावूं शकतलो. ह्या विलेज ऑर्गनायझेशन आणि ह्या ग्रुपाक म्हाका दिसता तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे जाका कोणाक संपर्क करपाचे आसा तुमच्या गांवांत असलेलो विलेज ऑर्गनायझेशन खंयचें, RDA कडेन रिलेटेड असलेले सेल्फ हेल्प ग्रुप खंयचे हाका मुद्दामून कॉन्टॅक्ट करात. त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो ना जाल्यार नवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करात आणि तांकां जॉईन जायात. त्या निमित्तान तुमी सगळीं जाणां ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व जावपाक शकतलीं. दुसरो कार्यक्रम आशिल्लो तो विमा सखी. आमी थोड्याच दिसाच्या पयलीं विमा सखी हो कार्यक्रम लॉन्च केलो. आज तसो पळोवंक वचत जाल्यार इन्शुरन्स फक्त हार्डली 5 ते 6% लोकां कडेन आहा. विमा सखी हो कार्यक्रम आमी लायफ इन्शुरन्स ऑफ कॉर्पोरेशन हांच्या माध्यमांतल्यान आमी विमा सखी कार्यक्रम लॉन्च केलो. म्हणजे जाका सिंपल टू सिंपल 15,000 रुपया घरा कडेन बसून सिंपल म्हयन्याक एक पॉलिसी करून मिनिमम 15,000 रुपया वीथ जोड कमवू शकता. 10वी पास असलेली जाका कम्युनिकेशन स्कील आसा अशा पद्दतीच्यो महिला ह्यो स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीरय हो बिझनेस करपाक शकता. आमी आज पळयता की काल आमी रिलायन्स जिओ ह्याच्या माध्यमांतल्यान जवळपास 150 महिलांनी इंटरव्यू दिल्या. भितरली 50% महिला जी फ्लुएंट आसा इंग्लीश, हिंदी, मराठी आणि कोंकणी 4 लँग्वेजींनी फ्लुएंट असलेल्यो कालच्यो 50% महिला कालच्या रिलायन्स जिओ वर्क फ्रॉम होम ह्या प्रोग्रामांतल्यान ती सिलेक्ट जाल्या. ताका जवळपास मिनिमम टू मिनिमम 15,000 रुपया फॉर ह्या कामा खातीर वर्क फ्रॉम होम तुमकां भायर खंयच वचपाची गरज ना. घरा कडेन बसून तुम्ही कमवू शकता. अशा पद्दतीचो कालचो कार्यक्रम आशिल्लो. महिला प्रत्येक फावटी सक्षम जावची, महिला खंय तरी आपल्या पांयार उबी रावची म्हणून म्हजोय प्रयत्न आसा, आमच्या पद्मिनी फाउंडेशनाचोय प्रयत्न आसा. त्याच्याने आपल्या परीत ह्या पद्दतीचे स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग अशा वेगवेगळ्यो पद्दतीच्यो एक्टिविटी करच्यो म्हणून तर आमी आमचे सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी हाज्या वतीन वेगवेगळ्यो एक्टिविटी सातत्यात वेगवेगळ्या खातीर करीत आसा. म्हाका खरी खोस्त भोगता ती म्हज्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनची. आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान खरें म्हणजे पयलीं पळोवंक वचत जाल्यार जॉबाक वचपाक लोकांक लज दिसताली. आमी जॉबाक वचूं काय नाका म्हणजे हावजकीपिंग काम कोण करतले, सेक्युरिटी म्हणून कोण रावतले. बट जाका जेन्ना एक आमी म्हणटा की कंटिन्युटी आणि पर्मनंट जॉब एक स्टेटस जेन्ना दिलो तेन्ना प्रत्येकाक दिसता की हय ह्युमन रिसोर्स ह्या सुद्धा कॉर्पोरेशनांतलो जॉब हो बरो जॉब आसा. 6वी पास आसतले, 8वी पास आसतले ते ग्रॅज्युएट पर्यंत अशे कितलेशेच भुरगे सेक्युरिटी आणि हावजकीपिंग सारकेल्या जॉबात जॉईन जाले. पयलीं हो नोकरीच जी आसा म्हणजे आज हांव प्राऊड अभिमानान सांगता आमच्यो कितल्योश्योच भयणी ह्यो सेक्युरिटी सारकेल्या जॉबात ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात जॉईन जाल्यो आणि प्राऊडली म्हणजे जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 22,000 रुपया पर्यंत पेमेंट घेवपाक लागल्या. आणि पयर हांवें डिक्लेअर केल्या उपरांत म्हणजे म्हाका दिसता अजुनूय कितलींशींच जाणां ह्या जॉबात येवपा खातीरय तयार आसतलीं. म्हणजे ते तो 2 वर्सां उपरांत जॉब परमनंट आसतलो, त्यांच्या सॅलरी इन्क्रिमेंट आसतली किंवा ताका बाकीच्यो गव्हर्मेंटाच्यो फॅसिलिटीज. 8वी पास जाल्ल्या भुरग्याक पयलीं गव्हर्मेंटात जॉब मेळत नाशिल्लो. 6वी पास आशिल्ल्या खंयसरूच खंय नोकरी मेळूंक शकनाशिल्ली. बट तांकांय खंय तरी आपलें करियर करपाक जाय. हाज्या खातीर आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान तांकां सक्षम करपाचो, तांच्या पांयार उबी करपाचें काम हें आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान केलें. हांव तुमच्या लागीं मागता की अश्यो वेगवेगळ्यो संद आमी वेगवेगळे फावटी सातत्यात आमच्या गोंय सरकारच्या वतीन हे आमी दीत आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न आसा की विकसीत भारत 2047 आणि हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना 4 पिलर महत्वाचे आसा. हितूंतलो एक पिलर इज युवा शक्ती. जे देशातले ह्या तरणाटे ज्यांच्या कुस्ताचेर आमी विकसीत भारताचें स्वप्न पळयतले. आमकां विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं हे गोंय विकसीत करपाक जाय. कारण कंपॅरिजन आमी देशाचें जर पळयत जाल्यार आमी कितलेशेच पयलीं विकसीत जावपाक शकता.
दुसरें स्वप्न दुसरें आसा पिलर नारी शक्ती, तिसरो आसा किसान शक्ती आणि चवथो आसा गरीब कल्याण. तितूंतलो म्हत्वाचो कंपोनंट कोण तर नारी शक्ती. जी नारी, जी महिला म्हणजे ह्या देशाक सक्षम करपा खातीर, ह्या देशाक डायरेक्शन दिवपा खातीर, ह्या देशाक विजन दिवपा खातीर आपल्या परीत आमी आमच्या फॅमिलीक जर डायरेक्शन दिलें, विजन दिलें आसत, एक फॅमिली जर सक्षम जाली आसत जाल्यार नक्कीच रित्या पुराय गांव आनी गोंयाक आमी डायरेक्शन दिवपाक शकतली. म्हाका खात्री आसा की एखादें जर कुटुंब आमी म्हणटा की आरोग्य जर बरें उरतलें आसत जाल्यार ते महिले पासून सुरवात जावपाक जाय. म्हणून हांव तुमकां चड वेळ तुमचो न घेता सातत्यात पयल्यान पयली आपल्या फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस ह्या दोन गजालीचेर लक्ष दवरात. आपली फिजिकल फिटनेस ही सगळ्यात म्हत्वाची आसा. आपले कुटुंब जर सक्षम आनी सुदृढ उरतलें आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त सगळ्यात पयलीं आरोग्य सुदृढ कोणाचें आसपाक जाय जाल्यार आमच्या महिला भगिनीचें आसपाक जाय. आपल्या आरोग्याचे कडेन निश्काळजीपणा न करता तुम्ही जर तेजेर लक्ष दिलें आसत जाल्यार तुम्ही हेल्दी उरपाक शकता. डेली दिसांतलो 1 वर हे आपल्या खातीर काडात. आमी काम आसतलेंच 24 वरांतले आमी म्हणटा की आमी जवळपास 16 वरां काम करीत आसा, पण ते 16 वरां काम दुसऱ्या खातीर करतात. भितरले 1 वर आपल्या खातीर काडपाचें सुरवात करात. 1 वर सुरवातीक आपल्या खातीर काडात. योगा करात, वॉकिंग करात, मेडिटेशन करात. फिजिकल फिटनेस आनी सेकंड वन इज अ मेंटल फिटनेस. एक सांगता, आमी परत परत सगळीं जाणां म्हणटा सगळें करता तें कोणा खातीर? सगळें करता तें कोणा खातीर? बरीच महिला कितें सांगतात? भुरग्यां खातीर. सगळें करता तें भुरग्यां खातीर. बट जेन्ना आमी बरी ना जाता आनी हांतरुणार पडटा तेन्ना भुरगीं तुमच्या खातीर करिना. हांव खोटें सांगना. एज जाल्ल्यांक विचारात पेरंट्सांक, एजेड पेरंट्सांक विचारात म्हणजे कळटलें. सगळेंच अशें म्हणना, बट 50% ऑफ द भुरगे जे आसा पळय न्ही पेरंटा खातीर परत करिना. म्हणून आपल्या यंग एजीचेर आपली फिटनेस दवरप ही चड म्हत्वाची आसा. आनी ती जर फिटनेस दवरली आसत जाल्यार आमी लॉंग लायफ खूब बऱ्या पद्दतीचे हेल्दी लायफ जगूं शकता. म्हणून तुम्ही तें करचें हें तुमच्या लागीं मागता. परत एकदां आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण हो असो उत्सव नासून स्वयंपूर्ण हें मिशन आसा. स्वयंपूर्ण हें मिशन आसा पद्मिनी फावंडेशनान जे हातांत घेतलां. बऱ्याच जाणांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर येता त्या काळात वेगवेगळ्यो एक्टिविटी सुरू करपाचें आमचें हें मिशन. तुम्ही सगळे जाण सहभागी जावचे हें तुमच्या लागीं मागता. जातलें काय ना? जातली आसत जाल्यार परत एकदां म्हाज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं सर. मुखार मागता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. तेजेर लक्ष दिल्यात. टाकाऊ पासून टिकाऊ केश रचना तसेच भारतीय वधू वेशभूषा स्पर्धा, समूह नृत्य स्पर्धा अशा तरेकवार स्पर्धा हांगा आसात. तांचे ज्युरी मेंबर्स आमचे हांगा आयल्यात. जोरदार ताळयो. साई नर्सिंग इंस्टिट्यूट. A big round of applause to Sai Nursing Institute. तसेच आमचे ज्युरी मेंबर्स विद्या नायक हांचे मागतात आणि माझी रोचे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांक मागता की तांणी फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचें. विद्या नायक तसेच स्फूर्ती शानबाग. मुखार आसा अंकिता होबळे, ऐश्वर्या सुखानी, स्नेहा वाडकर तसेच रोहित सातोडकर. मातशें बेगीन येवचें. रोहित, मिस्टर रोहित, रोहित सातोडकर.
येस, देव बरें करूं सर तुमच्या मोलादीक वेळे खातीर.